आम्ही असात मोर्जी हांगा आसात आणि तुम्ही फाटल्यानचे पळयता थाराचे जे एक्सिडंट जाले काल राती एक 11:15 सुमारे इन्सिडंट जाल्या. इन्सिडंट अशें आसा की आशवेच्यान हे मोर्जी वचपाक रोड आसा आणि आतां तुमकां दिसता आसतलें स्पीड ब्रेकर आसा. स्पीड ब्रेकराच्यान हो जो थार ड्रायव्हर जो आशिल्लो फास्ट आशिल्लो खंय तरी तेणी फास्ट आयलो आणि हांगा खंय तरी एक 3 बायक आशिल्ले स्टॉप आणि तातूंतले एक बायकीचेर तेणी सारके मोडून हाडले आणि तेचेर टर्न जाले जे थार आसा आणि तेच्या खाला एक ट्युरिस्ट लेडी जी आसा तेका जाग्यारूच तेका मरण आयल्या आणि एक जेंट्स आशिल्लो एक व्यक्ती जो आशिल्लो तो ट्युरिस्ट म्हणून सद्या आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा तो खंय तरी इंजर्ड आसा अशें सद्या इन्फॉर्मेशन मेळटा. खंय तरी हो जो थार ड्रायव्हर जो आसा तो खूब स्पिडीन आशिल्लो आणि खंय तरी तो स्पिडीन आयल्या उपरांत ते बायक घेवन बायकाचेर टर्न जाले आणि एक जे ट्युरिस्ट जे आसा तिका जाग्यारूच मरण आयलें आणि फुडें जे वचून एक रिक्षा जी आशिल्ले ते पार्क आशिल्ले तेचेर खंय तरी डॅश जाले असो हो इन्सिडंट आसा. एकंदर जर भयानक इन्सिडंट हांगा जाल्लेले आसा. ही सगळे मोर्जी मीज अंडर सर्विलन्स आणि म्हाका इन्फॉर्मेशन मेळ्ळ्या त्या भाशेन त्या गाडयांचे सगळे लोकेशन मेळ्ळा. पुलीस ट्रॅक करता ते डिटेल्स. म्हाका दिसता बेगिनात बेगीन कोण कल्पेट आहा कशें आहा कितें म्हाका दिसता पुलीस तेचेर रोखडीच कारवाई करतले. पूण एक चिंतेची गजाल की खंय तरी गाडी मारता आनी लोक मरता आणि एक्सिडंट हिट अँड रन असल्या कारणान जेन्ना चार्जशीट जाता जेन्ना कोर्टान वयता तेन्ना तो खूब टायम लागता ताका प्रोसिजर आनी न्याय तितलो म्हाका दिसना की कायदो स्ट्रिक्ट करपाची गरज आसा. कित्याक ज्या मेरेन हो कायदो स्ट्रिक्ट जायना जी पेनल्टी जावं तेंचे कडेन आमचे इम्प्रिजन त्या सेक्शनान इम्पोज करून तांकां कल्पेट शूड बॉट टू द बुक्स अँड शूड बी लॉ शूड बी अमेंडेड फॉर पनिशेबल ऑफेन्स. जे मोटर व्हेकल एक्टान जे पनिशेबल ऑफेन्स आहा आय थिंक इट हॅज टू बी thoroughly look into it and it has to be put it before the law committee to take further strict action.